वार्ड नंबर 7 या पंचायती मार्फत जो फंड हांगा रिलीज जाल्लो आसा ते हांगा काम चालू केल्ले आसा आमी आणि फंडाच्या मार्फत हांगा पेवर बसून हो जो परिसर आसा तो स्वच्छ करपाचें आमी काम केल्लें आसा आणि हेजे फुडें जी बाकीची कामां आसा ती रोखडीच काम आमी 2 पार्टान करून तेवूय काम कंप्लीट करपाची आमची इच्छा आसा। आयज सगळ्यांच्या सहकार्यान जेणी म्हाका हातभार लायलो जे निवडून येवपाक लागून त्यांच्या सहकार्यान त्यांच्या आशिर्वादान आयज हे सगळें हांगा गांवांत घडोवपाचो प्रयत्न केला। तेन्ना सगळ्यांचे आशिर्वाद अशेंच फुडें रावचे आणि म्हाजे कडल्यान बरें बरें काम करून घेवचें इतकी म्हाजी इच्छा आसा। कितलो फंड रिलीज जालो? 4 लाख। 4 लाख खंय पर्यंत? एक सगळे गांवांत ज्या जाग्यार निवळसाण ना थंय हे करपाचो प्रयत्न केला। हांगा आमचे शेतकार कुटुंबीय जे आसा दुर्भाटचे त्यांची हांगा दिवजा जाता, जेंचे जेन्ना जात्रा जाता पळय ग्रामपुरुषाची म्हणजे त्यांचो जो देव आसा ते हांगा पयरूच जाल्ली आसा आणि त्या जात्रेक हांगा दिवजा हें जाता आणि हे जे हांगा आसा आतां आमी पेवर्स आनी टायल्स बसून हांगा हे जे काम आसा तेजी आमी आज सुरवात केल्ली आसा। आमचे काशीनाथ शेट आसा जे शेतकार कुटुंबाच्या वतीन ताणें हांगा नारळ फोडलेलो आसा आणि हो परिसर जो आसा तो बरो करपाची इच्छा आमचे जे पंच आसा कृष्णा उर्फ बाबू नायक जे वार्ड नंबर 7 दुर्भाट पंचायतीचे रिप्रेझेंटेशन करता ते त्यांनी ह्या 4 लाखाचे जे काम आसा ते काम हांगा तशेंच आमचे जे शीतल फट्टे आणि फट्टे कुटुंबीय आसा त्यांचे हांगा थंय हें आसा थंय आमी आतां उद्घाटन करतले। अशे तरेन हो एक पार्ट जो आसा तो एक पार्ट आणि आता परत आनी 2 पार्टान आमी आनी उरलें तें काम घेतले आणि आमचे गांवचो बरो विकास करपाचो, गांवांत बरी उदरगत करपाची अशें आमचे जे पंच आसा कृष्णा नायक यांची इच्छा आसा आणि आमचे ग्रामस्थान जेणी मतां मारून आमच्या कृष्णा नायक हांकां निवडून हाडले आणि त्याचे कर्तव्य जाता की गांवचो बरो विकास करपाचो, गांवांत जे बरें कार्य आसा ते करपाचे, सगळ्यांची आमकां सपोर्टूय आसा, सगळ्यांची मान्यता सगळ्यांचे पाठिंबा आमकां आसा आणि जास्त करून आमचे जे जल्मी आसा दिलीप फट्टे यांचे सदांच आमकां सहकार्य आसा, काशीनाथ शेट आसा, बाकीचे सगळे जे हांगा आसा त्यांचे सगळ्यांचे सहकार्य आसा। देव बरें करूं।